नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कोकण दुदयाची खीर। वो हांवें कोकण दुदी घेतला। कोकण दुदी तासून तातूंतल्यो बियो काडून घेतल्या। हो कोकण दुदी आमकां किसून घेवपाक जाय। हो पळयात, असो हांवें किसून घेतला। किसलेलो कोकण दुदी हांव उदकान घालतां। उदकान घालून दवरलो म्हणटकच कोकण दुदी काळो पडना, ताका लागून उदकान घालून दवरपाक जाय। ही हांवें अर्द्या नाल्लाची सोय घेतल्या। ह्या सोयेचो आमकां रोस काडून घेवपाक जाय। सोय वाटपाक थोडें उदक घालता। ही सोय मिक्सरान बारीक करून ताजो हांव रोस काडून घेता। हो पळयात, सोयेचो हांवें रोस काडून घेतला। गॅसार हांवें तोपान उदक तापत दवरलां। पयलीं उदक आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। उदक तापलें म्हणटकच तातूंत हांव किसलेलो कोकण दुदी घालतां। पयलीं आमकां कोकण दुदी शिजोवन घेवपाक जाय। हाजेर झाकण घालून कोकण दुदी शिजोवन घेता। पळोवया कोकण दुदी शिजला जाल्यार। कोकण दुदी शिजलो, तातूंत हांव साबुदाणे घालतां। हे साबुदाणे हांवें रातभर उदकान भिजत दवरलेले। साबुदाणे घालून धवळून घेवया आनी साबुदाणे शिजोवन घेवया। साबुदाणे शिजता आसतना मदीं मदीं धवळून घेवपाक जाय, नाजाल्यार ते तोपाक चिकट्टा। ताका लागून मदीं मदीं धवळून घेवपाक जाय। हे पळयात, साबुदाणे शिजले। आतां तातूंत हांव गोड घालतां, नाल्लाचो रोस घालतां। मिक्स करून घेवया। थोडी वेलचीची पावडर घालतां। 5-7 बदाम हांवें बारीक कुडके करून घेतल्या, ते घालतां। मिक्स करून घेवया। चवी पुरतें मीठ घालतां। धवळून घेवया आनी हाका बरो खतखतो येवपाक दिवया। पळया, खीर बरी शिजली, ताका खतखतो येवपाक लागला। गॅस हांव बंद करतां। कोकण दुदयाची खीर साबुदाणे घालून केल्या। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात। देव बरें करूं।